मुरगांव तालुक्यातले प्रश्न बेगीनाच सुटावे जातले। बेगीनाच सरकारी प्रकल्पांची कामां पुराय जातली। मुरगांवचो उदकाचो प्रश्न, सिवेज प्रकल्प, इस्पितळ, घरां कायदेशीर करपाची कामां पुराय जातकीर बेरोजगारीचो प्रश्नय सुटावो जातलो, अशें मंत्री मोविन गुदिन्होन म्हायती दिल्या। वॉटर उदक स्टोर जावपाक जाय, कित्याक उदकाचे सोय सगळ्या लोकां खातीर सारकी वेवस्थीत आसची म्हूण आमी ही फुडली ओवरहेड टँक बांदतले, पण सद्या ही रिपेर केले म्हणटच ही आनी बरे भाशेन आमकां यूज करपाक मेळटले। सो उदकाचे प्रॉब्लेम हांगासर आसपाना। हाल्लीच हांगा सुएज कामूय आमी स्टार्ट केल्ले आसा, ते दुसरे बाजू स्टार्ट जाल्ले आसा, म्हणजे आमकां हांगा नितळसाण दवरपाक जाय। जी घाण जातली ती घाणूय जावपाना। सेम टायम घरां लिगलायज करपाचें तेंय काम इन फास्ट ट्रॅक जाल्लें आसा। हांगाच जवळ पळय हिंगा कितें 100 मिटर दोकून हॉस्पिटल रेडी जाल्लें आसा। हांवें सांगलां तशें हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन 1-2 म्हयन्या भितर जातलें। हें डिले एकूच कारणां लागून जाता की एम्प्लॉयमेंट जे थिंगा नोकऱ्यो ज्यो मेळपा जाय, आमचे लोकल भुरग्यांक चड मेळपा जाय। हे सबंद हे तालुक्याचे भुरगे आसात तांकां चड जॉब हांगा मेळपा जाय। आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हांव उलयल्लो आसा आनी ते रिक्रुटमेंटा लागून मातशें टायम लागता आनी आमकां नवीन इक्विपमेंटूय जाय थिंगा। आनी हे नवीन इक्विपमेंटूय येयले म्हणटच म्हाका दिसता हें हॉस्पिटल एक मॉडर्न मिन्स क्लीन हॉस्पिटल जातलें आनी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट थिंगा आमकां मेळटलें लोकांक।